सोडवोंडारा आराधन तुका जिसु मोगाळा जिसु मोगाळा आराधन तुका जिसु दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसूर वंदना आराधन तुका पुण्यारूपार तू लिपोणासाय दैविक तुझो मोग वाटून आसाय पुण्यारूपार तू लिपोण आसाय दैविक तुझो मोग वाटून आसाय कृपेन तू आमकां नेटोन आसाय पवित्र सांगात तुझो दिवून आसाय कृपेन तू आमकां नेटोन आसाय पवित्र सांगात तुझो दिवून आसाय जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसूर वंदना आराधन तुका स्वादिक जेजू तू आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो स्वादिक जेजू तू आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो सौम्या जेजू तू बोळी बरो तुमचो आमच्या जिणेचो एकच तारो सौम्या जेजू तू गवळी बरो तुमचो आमच्या जिणेचो एकच तारो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन
Vergaan tuka sumia Jesu. Vergaan tuka sumia Jesu. Paglaap tuka sumia Jesu. Paglaap tuka sumia Jesu. Mahima tuka sumia Jesu. Mahima tuka sumia Jesu. Stuti tuka sumia Jesu. Stuti tuka sumia Jesu. Namaskar tuka sumia Jesu. Namaskar tuka sumia Jesu. हमसो जेजू हमसो गवळी ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी आमचे संगत आसा ही घडी बरं ताचेर आमची दिश्ट आमी कसोवया जेजूचे मुखामळ आमी पळोवया तो आमकां पळयता आमी ताका पळोवया आमच्या दिश्टीन आमच्या भितरलीं बगणां ताचे मुखार ह्या घडये समर्पण करया आमच्या काळजांत ह्या घडये आसा ती दिनवासनेची बगणां आसा ती आराधनाची बगणां समयाच्या पांयांतळी आमी समर्पया मोगळा जेसू तूं जावन आसाय आमचो देव आनी धनी ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी तूं आमचे संगत आसाय तुका आमी अर्गां दिता तुका आमी आराधन करता मनुष्य सैम घेवन मनुष्याचे रूप घेवन ह्या संवसाराक तूं आयिल्लो जेसू आमची सोडवण करच्या खातीर ह्या संवसारी तूं आयिल्लो जेसू देव बापाचो मोग ताची बक्षाणे दयाळाय मनुष्या कुळाक शिकोवच्याक तूं ह्या संवसाराक आयिल्लो जेसू तेंच मुखामळ ह्या घडये आमी पळयोन आसा सुमया आमच्या काळजांत तावन तुका आमी आराधन करता बापा नमान करता तुका आराधन करता तुजो मोग करता ही उतरां आमी गायता आसतना मोगळा जेजू आमच्या काळजांतली दिनवासनेची बगणां आराधनाची बगणां ह्या उतरां मरिफात ह्या गितां मरिफात तुज्या पांयांतळी आमी भेटयता बापाक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता जेजूक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता गवळ्याक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता पत्न्याक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया 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 होय समय आमी तुका आराधन करता तुजो मोग आमी करता तुजी स्तुती आमी गायता समया जेजू तो जावन आसाय आमचो देव आनी धनी ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी आमचे सांगात तूं आसाय मोगळा जेजू ह्या घडये आमच्या जिवितांत घडून आसचें सगळें तुज्या पांयांतळी आमी समर्पण करता आमच्या जिवितांत आमच्या मतींत आमच्या काळजांत आसली चिंतना तुज्या मुखार आमी समर्पण करता आमच्या मतींत आसचे संकश्ट बेजाराय आटे विटे तुज्या पांयांतळी आमी समर्पण करता मोगळा जेजू तुज्या पांयांतळी बसून तूं दिताय तें समाधान घेवंक आमी आयल्या तुज्या पांयांतळी बसून तुज्या तोंडांतली सासणीक जिविताची उतरां आयकूंक आमी हांगासर आयल्या
तुझ्या पायांतळी बसून तुझ्या दैविक सत्तेचे स्पर्श घेवंक आमी हांगासर आयल्या. मोगळा जेसू, ह्या घडये ह्या रादानांत भाग घेवन आसा आम्हा हर एकल्यांक तूं पळयोवन आसाय. मोगळा जेसू, आमचेर तुजी मोगाळ दिश्ट घाल. तूं आमचो देव आनी धनीस सोम्या. आमकां कितें गरज आसा तें सगळें आमकां तूं कळीत आसा, तुका तें सगळें कळीत आसा. मोगळा जेसू, आमची मागणी तूं आयक. आमच्या काळजांतले अत्रेक तूं जाणाय, ते सगळे आमकां दी. विशेष करून सोम्या ह्या रादाना वेळार कथे करून तुजी विशेष सकत आम्हा समेस्तांचेर वत. तुजी विशेष आशिर्वादां आम्हा समेस्तांचेर वत. आमचें जिवीत पवित्र कर, आमचें जिवीत नितळ कर, आमचें जिवीत तुज्या त्या चिंतपा प्रमाणे तुवें दाखयलेल्या वाटेन चलचें तसलें जावं दी म्हूण ह्या घडये सोम्या तुजो आदार आमी आशेता. हें प्रार्थन आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. समेस्ता आमी बसया. कीर्तन 23 दाविदाचें कीर्तन. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडेना. 5व्या सरोबाच्या मैदानांचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका आपोवन व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. कळक्या फलक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय. तुजो दांडो आनी बेत म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मनांच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजें मातें तेलान मागताय, म्हजें पात्र भरून ओमतता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलों. कीर्तन. देव बरो गवळी म्हणलें सत आमचे मुखार दवरता. जेजूचेर आमचे दिश्ट आमी ह्या घडये घालया. पवित्र पुस्तकां आमी वाचूंक गेल्या जाल्यार 4 वांजेल आमी पळयले जाल्यार ह्या 4 वांजेलांनी जेजू एक बरो गवळी म्हणलें सत ताच्या वाचप्यांक स्पश्ट चित्रान आमचे मुखार दवरता. ताणें मोग केलो, ताणें सरोव दिलो, ताणें सांबाळन व्हेलें, नवें जिवीत दिलें, ताणें राखून व्हेलें. हें सगळें जेजून केल्लीं वावर एक बरो गवळी जावन. तोच गवळी ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी आमचे सांगाता आसा. त्याच गवळ्याची कीर्तनाची बगणां आमच्या मतींत आमी दवरन जेजू बरो गवळी आमच्या जिवितांत केल्ल्या त्या हर एका बऱ्या वावराचो आमी उगडास काडून हें भजन आमी गायता आसतना त्याच गवळ्याच्या माताकाल, त्याच गवळ्याच्या सांगतपणांत थोडो वेळ करसूंक आमकांच आमी आयती करया. हें भजन आमी गायता आसतना त्याच गवळ्याचें सांगतपण आमच्या वैयक्तीक जिवितांत ह्या घडये भोगच्याक आमकां आदार लाभो. कोंकणी भक्ती गीतां 366 पेज. सोम्या मोसो गवळी तुझी दया दिष्टास निरंतरी. तू सोम्या मोसो गवळी तुझी दया दिष्टास निरंतरी. तू सोम्या मोसो गवळी तुझी दया दिष्टास निरंतरी. तू सोम्या मोसो गवळी तुझी दया दिष्टासा
निरंतरी करणे तण आसलेल्या जाग्यारी सौम्या तू म्हाका व्हरून पाव तरणेत नासल्या जाग्यारी सौम्या तू म्हाका व्हरून पावय नितळ उदकाचे बोगलेरी सौम्या तू म्हाका व्हरून पाव नितळ उदकाचे बोगलेरी सौम्या तू म्हाका व्हरून पावय सौम्या म्हजो गवळी तुजी दया दिसता निरंतरी सौम्या म्हजो गवळी तुजी दया दिसता निरंतरी बिनासलेले ते वाटेरी सौम्या तू म्हाका व्हरून पाव नासलेले ते वाटेरी सौम्या तू म्हाका व्हरून पावय सतानी तिचे सावळेरी सौम्या तू म्हाका व्हरून पाव सतानी तिचे सावळेरी सौम्या तू म्हाका व्हरून पावय सौम्या म्हजो गवळी तुजी दया दिसता निरंतरी सौम्या म्हजो गवळी तुजी दया दिसता निरंतरी जेजू बरो गवळी ताचे हसरपण ह्या घडये आमचे मदें आमच्या जिवितांत आमी ह्या घडये बघून आसा परत त्या सुसम्याचेर एक घडीभर आमची दिश्ट आमी उबारया जेजू जावन आसा देवाच्या काकुळतीचे मुखामळ जेजूच्या परगट जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार ताचे लागीं आयिल्ल्या जायत्या लोकांक ताणें दिल्लें एक विशेष सडवण जावन आसा तुजी पातकां तुका बगसलीं ह्या उतरां मरिफात जेजून त्या जुदेव समाजेंत बगसाणें म्हणल्यार कितें म्हणलें दाखोवन दिलें मोगाच्या इश्टानो बगसाणें एक दैवीक सकत इट्स अ डिवायन पावर तुका आमच्या जिवितांत तें अनुभव आमी करी जैतर देवाचे काकुळतो आमी अनुभव करी जैतर आमी आमचें काळीस आमचें जिवीत सोम्या मुखार उक्तें करूंक आसा एक घडीभर आमच्या स्वैक्तीक जिविताचेर एक घडीभर नदर आमी घालया आनी विशेश करून देवान दिल्ल्या ह्या पवित्र जिवितांत सबार पोटी आमच्या वैयक्तीक अस्खतकायेक लागून खंयच्या घडी आमी सुकून पडल्या त्या सर्व घडितांचो एक घडीभर आमी उगडास काडन त्या सुखीचें पश्चातापावचें प्रयत्न आमी करया पश्चाताप देवाची काकुळट आमकां फावो करता विशेश करून ह्या घडये आमी त्याच काकुळटीचेर पातयेवन आसा आनी पश्चाताप पावल्ल्याच्या जिवितांत कितें घडटा लुकास एवांजेलाध्याय 15:7 आमकां सांगता पश्चाताप बघून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोश जातलो मोगळा जेजू ह्या संवसारांत जल्मल्ल्या आमी हर एकली उणेपणांत अस्खतकाय जियेता जायत्या सुखी मुखांतर आमच्या अस्खतकाय मुखांतर
आमी तुजे तावन पयस गेलेले आसा. ह्या घडये सोम्या आमी आमच्या उणेपणाची दूख आमी धरून तुजे लागची काकुळटांनी बॉक्सान आमी मागोवंक आशेता. सोम्या आमकां बक्षी आमच्या अस्कतकायद्वारी तुका आमी दुखयल्ल्याक. सोम्या आमकां बक्षी उपादेसां विरोध वचून आमचें जिवीत अपवित्र आमी केल्ल्याक. सोम्या आमकां बक्षी तुजें नाम आमी व्यर्थ काडिल्ल्याक, तुजेर दुबावल्ल्याक, कश्ट येतना सवालां घाल्ल्याक, निराशी जातना तूं नाय आमकां कितेंच आदार तूं दिनाय म्हणल्या रितीची बोगणां आमच्या मतींत आमी आटयल्ल्याक. सोम्या आमकां बक्षी आमच्या अस्कत दुबाव वा बोवाडटा मरिफात नाना रितीचे दुबावाक आमी अवकाश करून दिल्ल्याक. सोम्या आमकां बक्षी आमच्या जबाबदारेंत आमी सुकून पडिल्ल्याक. आमच्या घरांत, आमच्या वावरा साक्यार, आमच्या भुरग्यां बळांतय जंय खंय म्हजी म्हणली जबाबदारी आसा त्या जबाबदारेंत हांव सुकून देवंक हांव प्रयत्न केल्ल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी. सोम्या म्हाका बोगोस पवित्र सभेक हांवें खाल जायनातल्या खातीर, तुज्या विंसलेल्या लोकांतय गौरव दिनातल्या खातीर. सोम्या आमकां बक्षी तुज्या उतरांक हांवें खान दिनातल्या खातीर, म्हजें जिवीत पवित्र पुस्तकाधारीत हांवें करिनातल्या खातीर. सोम्या आमकां बक्षी ह्या संवसारांत येवच्या सर रितीच्या वडण्यातय हांवें बोलिल्ल्या खातीर, क्षणीक सुखाच्या संतोशाच्या फाटल्यान हांवें दाविल्ल्या खातीर, म्हज्या दोळ्यांक, म्हज्या कानांत, म्हज्या वंटांत खोट्या संगतींक, खोट्या उतरांक, खोट्या दश्टेक हांवें अवकाश दिल्ल्या खातीर. मोकळा जेसू, ह्या घडये तुजो सांगात आमी आशेता, तुजी काकुळट आमी आशेता. मोकळा जेसू, ह्या आराधना वेळार विशेश करून ह्या घडये आमी हर एकली तुजे लागची काकुळटीचे मुखामळ आमकां तूं दाखय, आमकां तूं बोगोस आमचें जिवीत परत तुज्या आशिर्वादांनी भरलेलें कर म्हूण सोम्या ह्या घडये आमी मागता. Song 144. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ಕರುಣೆಯ ತೋರಣಕ್ಕೆ ಪಾಪವಿಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆನಕ್ಕೆ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ಕರುಣೆಯ ತೋರಣಕ್ಕೆ ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ತೋರಣಕ್ಕೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಿನ್ನ ನಾ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟೆ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಿನ್ನ ನಾ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳ ನಂಬಿ ನಾಶವಾದೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳ ನಂಬಿ ನಾಶವಾದೆ. ಅಹಂಕಾರದಿ ಬಾಳಿದೆ, ಅಹಂಕಾರದಿ ಬಾಳಿದೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಯೇಸುವೇ. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ಕರುಣೆಯ ತೋರಣಕ್ಕೆ ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡನಕ್ಕೆ. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ಕರುಣೆಯ ತೋರಣಕ್ಕೆ
ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡಲಗೆ. देवाची काकुळता मी अनुभव केली मोगाच्या इष्टानं. एक घडीभर त्याचं समयान केल्ल्या सर्व बरेपणाचो एक घडीभर आमी उगडास काडया. समयाक आमी ताणें दाखयल्ल्या विश्वासीपणाच्या मोगाचो एक घडीभर उगडास काडून ताका आमी अर्गां दिवंक मुखार सरया. बऱ्या गवळ्याचें किर्तन आमी वाचलें. एक गवळी जावन ताणें ताच्या परजेची शेळयांची कशी जतन केल्ली किर्तनकार बापूरबायान आमकां शिकयता. जेजू आमच्या जिविताचो गवळी जावन ताणें बरेंपण आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत केलां. एक घडी बरें समया मुखार आमी आसां. आमच्या काळजांत हांव समयाक आमी अर्गां दिवया आनी म्हणया अर्गांनी होगळाप तुका समया जेजू. अर्गांनी होगळाप तुका समया जेजू. एक बरें जिवीत आमकां सर्वांक तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका समया जेजू. एक बरो गवळी जावन आमची जतन केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका समया जेजू. वायटांतलें पिडेशिरेंतलें आमकां तुवें सांबाळन वेल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका समया पवित्र पुस्तकां मरिफा तुजी सांडवाय आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका संस्कारा मुखांतर आमकां तुज्या कृपे देण्यानी बरयल्ल्या खातीर आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक गरज आसा आदार तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमच्या मागण्याक तुवें कान दिल्ल्या खातीर आमच्यो दिसपट्ट्यो गरजो तुवें पंथाक पावयल्ल्या खातीर बरें कुटुंबा जिवीत आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमकां आमची कुटुंबां संध्या आनी इश्ट मंत्र तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमचो दिसपट्टो वावर करूंक तुवें आमकां सकत दिल्ल्या खातीर आमकां बरो पावस बरें वातावरण तुवें रुपीत केल्ल्या खातीर आमची दुखां पसून आमकां बुजवण दिल्ल्या खातीर आमकां हर एकल्यांक मागिल्ले उपकार तुवें फावो केल्ल्या खातीर पिडेशिरेंतलें वायटा विघ्नांतलें सदांच आमकां तुवें निवारल्ल्या खातीर मगळा जेजू आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जायतें बरेंपण तुवें केलेलें आसा. तूं जावन आसाय आमचो मगाळ इश्ट मगाळ गवळी आनी तूं हे गवळी जावन आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व बरेपणाचो तुवें दाखयल्ल्या विश्वासी मोगाचो ह्या घडी आमी उगडास काडटा आनी तुका आमी हें अर्गां गीत गायता आसतना आमच्या काळजांतलीं तेंच दिनवासनेची बोगणां तुज्या पांयेंतळे आमी समर्पण करता. पान संको 81. अर्गांनी तोलो सोमिया अर्गांनी तोलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गांनी तोलो सोमिया अर्गांनी तोलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो. तुमचो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काढतलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या वांगडा गाजतलो. तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काढतलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या वांगडा गाजतलो.
तुझो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो आब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो Alleluia alle alleluia alleluia alle alleluia alleluia alle alleluia alleluia alle alleluia सर्व आमी उबी रावया. देवाचें उतर आमी नियाळ करूंक आमकां सामी आयती करया. घडीभर आमचे हात आमी जोडया दोळे आमचे धांपया आनी त्याच पवित्र आत्म्याक आमचे मदीं ह्या घडी येवकार करया. आमकां हर एकल्याक ह्या संवसारांत देवान उजवाड जावंक रचला. आमकां दिल्ली सकत आमकां दिल्ली जाणवाय वापरून आमी हर एकल्यांनी देवाक जैतेवंत जायजे म्हणलें चिंताप ते आमकां दिता. आनी हे दिशेन आयच्या दिसा असो देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आमकां सामी आयती करता आसतना थंयसर देवाचें उतर आमी आयकोंक मुखार सरया. पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागोवन घेवया. हे देवाचें उतर नियाळ दिवचे आमच्या भावाचेर आनी आयकोवचे आमच्या समेस्तांक तसो पवित्र आत्मो आमकां सकत दिवन दी. तसो जेजू आमकां हो संदेश आमच्या जिवितांत लक्ती करूंक आदार आनी कृपा फाव करून दी म्हणून ह्या घडी सोम्याचो आदार पवित्र आत्म्याची मजत आमचे मदें आमी मागोवन घेवया. पान संको 92. रूस म्हाका तुझ्या मोगाची रूस म्हाका तुझ्या आत्म्याची रूस म्हाका दी म्हज्या जेजूची रूस म्हाका तुझ्या कृपेची रूस म्हाका दी मोगाची तुझ्या मोगाची रूस म्हाका दी तुझ्या आत्म्याची रूस म्हाका दी म्हज्या जेजूची रूस म्हाका दी तुझ्या कृपेची रूस म्हाका दी तुझ्या उतराची रूस म्हाका दी तुझ्या सताची रूस म्हाका दी उजवाडाची रूस म्हाका दी पवित्र आत्म्याची तुझ्या मोगाची म्हज्या जेजूची पवित्र आत्म्याची रूस म्हाका दी तुझ्या उतराची रूस म्हाका दी तुझ्या सताची रूस म्हाका दी उजवाडाची रूस म्हाका दी पवित्र आत्म्याची तुझ्या मोगाची म्हज्या जेजूची पवित्र आत्म्याची. मते वर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 5 अध्याय 14वें वाक्यातून 16वें वाक्य. तुम्ही संसाराचो उजवाड. दोंगराच्या थाळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उरना. कोणीय मनीस दिवो पेटोवन कळशे बंदा दवरिना. बगार घरांत आसल्या सोमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोणे वयर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशां मुखार परसडूंक ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता.
आयचे दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा जैतेवंतू जिवीत, ए विक्टोरियस लायफ. मनीस केदाळा जैतेवंत जाता थवळ लोक त्या मनशा कुशीन पळयता आनी त्या लोकाक थंयसर कितेंगी एक विशिश्ट सकत आसा, ह्या व्यक्ती थंयसर आसा म्हणलें तो जाणा जाता. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा केदाळा तुमच्या बऱ्या करण्या वरवीं तुमी उजवाड जावंक पावतात थवळ लोक सर्गींच्या बापाक महिमा दिवंक शकतात. मुस्तमुटी आमचें जिवीत एक सामान्य जिवीत जावन आमी जिवन आसा मोगाचें न्हू. सामान्य जिवीत जियेल्ल्या वरवीं आमी व्हडलें कांय साधन करूंक शकना. जेजून ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार साधन केलें आनी ह्या खातीर लोक सक्कडी ताका पळोवंक लागलो. आनी स्वामी जेजू म्हणटा हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. कित्याक ताणें ह्या संवसारार साधन करून दाखयलें आनी जायतें बरेंपण केलें आनी निजायकी तो एक विशिश्ट व्यक्ती जावन आसलो. आनी आमकां हर एकल्यांकी स्वामी जेजू म्हणटा तुमी जावन आसात संवसाराचो उजवाड. तर कशें वो एक यशस्वी जिवन जिवोवचें, कशें मनशान एक विक्टोरियस लायफ जिवोवचें म्हणल्या विशयांत थोडो वेळ हांव हातूंत ध्यान करतलें मोगाचें. पयल्यान पयलें म्हाका आनी तुका गरज आसा जैतवंताचें जिवन जिवोवंक सुटका म्हाका आनी तुका गरज आसा. कित्याक आमी विविध रितीच्या बंधनांत हांव हातूंत जिवन आसा. मनशांच्या दिश्टीक ती बंधनां दिसना जावंक पुरो, तरी पूण जैला बरी मनीस आज विविध संगतींनी जिवन आसा. त्या देखून स्वामी जेजू 6 लोकांच्या 4थ्या अध्यायांत 18 वाक्यां सांगतना म्हणटा देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा, दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला आनी म्हणटा बंदेंत आशिल्ल्यांक सुटका दिवंक. ही बंधन जैल न्ही. सांजू हांव तो थंयसर जैलांत त्या बंदेंत गेल्ल्या वेळार ताच्या सिसांक धाडणी सारता तुमचो क्रिस्त घे म्हणून. कित्याक ताणें चिंतलें ओ मनीस ओ जेजू ह्या संवसारीक जैलांतावन भायर हाडटा कोण ना म्हणून. पूण स्वामी जेजू आयिल्लो ह्या संवसाराक मनशाच्या दोळ्यांक दिसनातल्या विविध तराच्या बंधनांतावन ताका भायर हाडच्या खातीर आज हर एक मनीस मोगाचें न्हू विविध कारणां निमती विविध तराच्या बंधनांत तो आसा. आनी ह्या खातीर मनशाक मुखार येवंक जिवितांत सकनात. आनी स्वामी जेजू म्हणटा तुमकां सत मात्र सुटका दिवंक शकता बंधनांतलें. तुमच्या दोळ्यांक दिसनांतल्या बंधनांतलें सुटका दिवंक शकचें केवळ सत मात्र. जेजू म्हणटा सांजवांच्या 8व्या अध्यायान 33 वाक्य तुमी सत जाणां जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें. तर आमी खंयसर सत गुंतना जाल्यार बंदेंत आसा. ह्या बंदेंतावन भायर येयचें जाल्यार सुटका जाय जाल्यार हांवें आनी तुवें सत जाणां जावचें गरज आसा. सत जाणां जायना जाल्यार कितें जाता म्हळ्यार मनीस अंतकारांत ह्या कश्टांनी जियेचें पडटा. आनी त्या देखून वजाया प्रवादी मुखांतर सर्वेस्पर देव 4थ्या अध्यायान 6वें वाक्यान सांगता गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हज्या परजेचो नाश जाता. आतां हांगासर तुमी पळया सर्वेस्परचे पर्ज म्हणलें एक पॉझिटीव विचार. आतां एका रायाचें भुरगें म्हणलें तें एक सकारात्मक बरे विशय. म्हजी पर्ज म्हणटा देव तें सकारात्मक विशय. नकारात्मक कितें म्हळ्यार तो सांगता गिन्यानाच्या अभाव लागून तो नाश जाता. ह्या देवडल्या संवसाराच्या सर्गींच्या रायाची पर्जा पॉझिटीव थिंग नाश जाता सैतानांत न्ही.
या फात कातावनी बघा तो म्हणता नाश जाता कित्याक म्हळ्यार गिन्यानाच्या अभावाद्वारे म्हणून आणि त्या देखून हर एकल्यानी ताणी गिन्यान या सताच्या विशयंत त्या वाटेचें ज्ञान जोडचें मुस्त गरज आणि त्या देखून साम फोगल एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 5 अध्यायान 8वें वाक्यान म्हणटा एका काळार तुमी अंधकार जावन आसल्यात आतां सोमयांतय तुमी उजवाड जावंक पावल्यात देखून उजवाडाच्या भुरग्यां मरेन चला. आतां उजवाडाच्या भुरग्यां मरेन चला जाल्यार म्हाका आनी तुका सुडका गरज आसा. सुडका गरज जाय जाल्यार सताची आमकां गरज आसा. सत कितें म्हणलें जाणा जायसै आनी केदाळा हें सत हांव जाणा जाता हांव तूं यशस्वी जाता फळां बरी जाता. आनी त्या देखून सांजोवच्या 15व्या अध्यायान 16व्या वाक्यांत स्वामी जेजू म्हणटा तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ दिसय उरचें तसलें फळ दिसय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. मोगाचें म्हाका तुका हर एकल्या की फ्रुटफूल जावंक यशस्वी जावंक जैतेवन जावंक ह्या फळांत बरी जावंक म्हाका तुका सर्वेस्परा देवान विंचून काडल्यात. जर तर हांव म्हाका तुका ताजी परजा जावन विंचून काडन आमी नासाक गेल्या जाल्यार फळ दिनासतना खंडी जावनय देवाक आच्छी वर्ती बेजाराय ताका दुसरे खंयचीय भोगचें ना मोगाचें. आनी त्या देखून हर एका मनशाक ताणें उजवाडाचें म्हणून सर्वेस्पर देव येझाया प्रवादीच्या 60व्या अध्यायान 1ल्या वाक्यान म्हणटा उठ परजळे जा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्परचे महिमा तुजेर परजळटा. दुसरें वाक्य म्हणटा पळय पृथ्वेर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता ताची महिमा तुजेर दिश्टीक पडटा. तर संवसाराचेर काळोख म्हळ्यार सूर्य कांय नासतना रावना. सूर्य हर एक दीस तो उजवाड फंकयता. तर संवसारार काळोख कसलो तो संवसारार काळोख सलवणेचो संवसारार काळोख संकश्टाचो संवसारार काळोख पिडेचो संवसारार काळोख कश्टाचो दुखाचो सगळ्यांनी आसता आसतना सर्वेस्पर देव ताच्या परजेक सांगता म्हज्या पुता म्हज्या धुवे तुवें उजवाड जावंक जाय आनी ह्या संवसाराचो काळोख कश्टाचो नश्टाचो काळोखाचेर जैत व्हरून विक्टोरियस लायफ जैत्यवंताचें जीवन तुवें जियेचें म्हणून सर्वेस्पर देव आपोवणें दिता. आनी जर तर ह्या आपोवण्या कुशीन हांव तो मॅट काडटा आसतना पयल्यान पयलें मोगाचें न्हू हर एकल्या मनशान परत जल्मोवची गरज आसा. आनी त्या देखून पवित्र पुस्तकांत जुवांच्या 3ऱ्या अध्यायान 5वें 8व्या वाक्यांत स्वामी जेजू म्हणटा सतस हांव तुका सांगता उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्ल्या करीत कोणूच देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक शकचो ना. रक्तमासांतून जल्माता तें रक्तमासच आत्म्यांतून जल्माता तें आत्मीक स्वरुपाचें. तुमी परत्यान जल्म जाय म्हूण हांवें सांगलें म्हणून अजा पावनाका. वारें आपणाक खुशी आसा तें वळटा ताचो आवाज तुका आयकता तरी पूण तें खंय येता आनी खंयसर वता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याक अशेंच घडटा. मोगाचें न्हू हांव तूं हर एकल्या संवसारार रक्तमासांत हांव तूं जल्मल्या. सर्वेस्पर स्वामी जेजू आशेता हांवें तुवें आत्म्याच्या शक्तीन जियेचय म्हणून आनी त्या देखून म्हणटा आत्म्यांत हांवें तुवें पुनर्जीवन जावं परत आमी जल्मोवंक जाय. आनी केदाळा कितें जाता वारें कशें खंयसर वेता वारें केदाळे जैताचें वारें केदाळे सलवाल्लें ना खंयसरी चरित्रेंत वारें सलवाल्लें ना. उजो जाल्यार पालवंक साध्या उदक तरी थंयसर आसलें आठोवन वेता पूण वारें कोणाकच रावंक साध्य ना. आनी हें वारें जैताच्या वाऱ्या बरी आत्म्याची सकत असो मनीस खंयसर गेल्यार खंयच्या सन्निवेशार बंधनांत तो पडोवंक शकना. पळया वाऱ्याक खंयच्या जाग्यार जाल्यार
कशें म्हणून कर खंय येता काल येता कळना ते कशेंय म्हणून वळोवन भायर येता. त्याच प्रमाणे खंयच्या सन्निवेशारी जर तर हांव हातूंत जैत्यवन जावन भायर येता जाल्यार आत्म्याच्या शक्तीन मात्र तें साध्य आसा मोगाचें न्हू. आनी अशें तुमी उडास दवरूंक जाय. जैत जें कितें हांव हातूं पयलें मेळट जावन परत जल्मोन उजवाडाच्या कुशीक वता आसतना तेंचो अंत न्ही. मुस्तुपुटी आमकां बगता साल्वासांव या देवाचें आत्मो देवान आमकां बाचावी दिल्ली थंयसर तितलें जाल्यार पुरो म्हणलें साबारांचें भावान जावन आसा. तेच आतां आमी वाचयल्ल्या सांजुवांच्या 3ऱ्या अध्यायांत 16वें आनी 17वें वाक्य पळयलेलें अशें म्हणटा, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत्वंतलो कोणूच नाश जायना जावच्याक बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो, संवसार ती नीत करच्याक न्ही बगार ताचे मरिपात संवसाराची सोडवण जावच्याक. आतां देवाक सत मानल्या वेळार जिजोक सत मानल्या वेळार आमकां कितें मेळटा? सस्नीक जिवीत मेळटा. तर सस्नीक जिवीत इतलें मेळ्ळें जाल्यार हर एक लोक क्रिस्तांव सोम्या जेजोक सत मानतना थंयसर मुक्त जालें, ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. तर ही गरज कित्याक? पवित्र आत्म्याची कितें गरज आसा? कित्याक हांवें तुवें रितीऱ्यो आयकोंक जाय? कित्याक हांवें तुवें मागणें करूंक जाय? खंयसर वचून पावोंक जाय? जर तर सोमयान जेजूक सत मानल्या कुडलें देवाचें उतार फोट जावंक शकना. देवाचें उतार म्हणटा सत मानतल्याक सस्नीक जिवीत लाभता. जालें, थंयसर सत मानलो जेजूक आनी सस्नीक जिवीत म्हाका लाभलें. तर परत कित्या पवित्र आत्म्याची ससाय? परत कित्या आमी पवित्र सभा? परत कित्या आमकां मागणें? तर खंयसरगी आमी मुखार वचूंक हांव म्हणलें खंडीत पयलें मेट जावन जेजूक आमी सत मानता, आत्म्याच्या शक्तींत आमी भरता आनी ते पयलें मेट मात्र ताचे की मुखार हांवें तुवें वचोंक आसा मोगाचें न्हू. आनी तें जावन आसा जैताचें मेट काडूंक. आनी त्या खातीर आमी पळयता जर तर जैताचें मेट म्हाका आनी तुका जाय तर तिमोथेक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 2रो अध्याय 4वें वाक्य म्हणटा, सोमेस्त मनशांनी तार आणजोडी जाय आनी स्वताची वळख घेजय म्हूण ताची अपेक्षा. थार आणजोडी जाय आनी स्वताची वळख आमी घेजय म्हणलें देवाची आशा जावन आसा. आनी स्वताक आमी कशें घेता? पयल्यान पयलें पवित्र आत्म्याद्वारे सत म्हाका तुका कळीत जाता. दुसरें देवाचें उतार दिवच्या धर्मीक म्हणयार जावंक पुरो लायक जावंक पुरो त्या धर्मीक त्या देवाचें उतरा मारिफात सत कय म्हूण म्हाका तुका कळीत जाता. आतां ह्या पवित्र आत्म्याच्या रोला विशीं ह्या पवित्र आत्म्याच्या कितें तें आमच्या जिवितांत सताच्या वाटेक पावयता म्हणल्या विशयंत सांजुवांच्या 16व्या अध्यायांत 13 वाक्यां सुमीन जेजू म्हणटा, सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. तो आपले सक्तीन कांयच उलोवचो ना, आपणे आयकलेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसा त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. सो हांव हातूं सोम्यान जेजूक सत मानल्या कुडलें साल्वासांव लाभता सोमा, सस्नीक जिवीत लाभता सोमा, पूण सोमी जेजू खंय एक मेट मुखार वेता आनी म्हणटा पवित्र आत्मो वो आयिल्ल्या वेळार तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयता. सत तें कितें तें हांवें तुवें जाणा जावंक जाय जाल्यार पवित्र आत्म्याचें ससाय आमकां पयल्यान गरज आसा मोगाच्यानो. दुसरें आमकां पवित्र सभा जाय. आमकां पवित्र सभा जाय. पवित्र सभेंत धर्मीक म्हणयारी आनी धर्मीक प्रवचन आमकां गरज आसा. आमी पळयता जेरेमिया पुस्तकाच्या 5व्या अध्यायान 15वें वाक्य, म्हज्या काळजा सारकें गोवळी हांव तुमकां दितलो आनी ते तुमकां जाणवायेन आनी शाणेपणान सरयतले. जाणवायेन आनी शाणेपणान सरयल्या वेळार मात्र हांव मोगाचेनो मनीस जैत्यवन जावंक पावता. इजडो तो थंयसर
ता बूक इथिओपियन इश्डो ते पवित्र पुस्तक वाचून आसलो गाडयेर येता आसतना ताका कांय अर्थ जावना. आमी जर तर धर्म तुज्या कृत्यान 8वें अध्यायान 26-40 वाक्य पळयल्यार तो बिरमोद वाचता ताका अर्थ जायना आनी त्या वेळा फिलीप थंयसर येता आनी ताका पवित्र पुस्तकाचे अर्थ सांगता. अर्थ कळी जाल्ल्या कडलो तो म्हणटा वय म्हाका पवित्र स्नान घेवंक जाय आनी तो पवित्र स्नान घेता. मोगाच्यान म्हज्यान तुज्या जिवितांत सत कळी जावंक पवित्र सभा आमकां गरज आसा. पवित्र उतार दिवचे धर्मीक म्हणयेर आमकां गरज आसात. शास्त्रीय फारिजेवांक जाय तितले विशय गुत्त आसले पूण तांकां ते स्वीकार करूंक जावना. देव सोम्यान जेजून उतार सांगता आसतना तांकां स्वीकार करूंक जावना आनी त्या आदी करूं ते थंयच उरले. थंय तांच्या जिवितांत मुखार सरूंक शकनात. मोगाच्यान त्या देखून पयल्यान पयलें आमी सांगलें सुटका जाय. दुसरें सत कितें म्हणलें आमकां कळी जाय. तिसरें कितें गरज. आतां हे सगळ्याच्या आमच्या ध्यान करच्या विशयाचेर हो म्हत्वाचो विशय. तिसरें जावन आसा आमी आमचे भितर रुपांतर जावचें. आमचे भितर ट्रान्सफॉर्मेशन जावचें. जर तर आमकां मुस्तुपटें प्रावाद करून थोडे फटें सांगता तूं इतलें असो जातलें अशें जातलें अशी जाताय म्हणून या आमकां सबकता आमी पुरा अशें जावंक पुरो म्हणून तरी पूण वास्तवीक तरेन आमी त्या स्थानार वचून पावना. या मुस्तुपटें आमी शर्मा आयकतना आमेन आमेन म्हणटा. या शर्मा आयकतना मुस्तो प्रभावीत जाता आनी अशेंत जायचें म्हूण आमी मेटांक काडटा तरी त्या पंथाक कित्याक पावना गे म्हणलें सवाल. मोगाच्यानो हाका प्रमुख कारण जावन आसा मनीस जायती समजोणी तो घेता तरी ती समजोणी ताच्या जिवितांत आटापूंक तो शकना. ही इज नॉट एबल टू प्रॅक्टिकली फॉलो दॅट डिसिजन्स. ताच्या जिवितांत जायतें ताका गुत्त आसा तरी ताच्या जिवितांत तो अनुभव करूंक शकना आनी खेदाळा तो अनुभव करूंक शकना गे ताच्या जिवितांत परिवर्तन या उजवाड येना आनी खेदाळा उजवाड ना गे तो जैतेवन जावंक शकना. सवाल कितें हाका गरज आसा. परिवर्तन आमच्या भितर जावंक कितें गरज आसा. तीन संगत्यो गरज आसात. पयल्यान पयलें आमची पातयेवचें क्रम या बिलीफ सिस्टम आमचें बिलीफ सिस्टम आमी कशें पातयेणी दवरता विश्वास दवरता बिलीफ सिस्टम मस्त गरजेचें तें तीर्मान करता. दुसरें आमकां आमची मनोस्थिती म्हळ्यार मानसीक स्थिती मायंडसेट म्हणटा आमी. तिसरें आमचें तें गुणात्मक चिंता या क्वालिटेटीव थिंकींग. हे तीन संगती परत हांव रिपीट करता. आमचें बिलीफ सिस्टम मायंडसेट आनी क्वालिटी थिंकींग हे तीन संगती म्हळ्यार आमचे पातयेवचें विश्वास दवरचें ते क्रम मनोस्थिती आनी गुणात्मक चिंता ह्यो तीन संगती मोगाच्यानो जर तर हांव आनी तूं समांकन घेना तर हांव आनी तूं जैतेवंत जावंक उजवाड जावंक शकना. मुस्तुपटी आमी पळयलां. मुस्तुपटी हांव आनी तूं पळयता थोडे फावटी लेक्चरींग आसतात ताका इकॉनॉमिक्स जावंक पुरो या दुसऱ्या खंयच्या प्रोफेसर्स विविध संगतींनी एक्स्ट्रॉर्डनरी पूण जिवितांत ते कश्ट जातात या दुबळीकाय आसता. इतलें तांकां ज्ञान आसा गे. हें उदाहरण मात्र कोणाय की काही न्ही म्हाकाय जावं दी तुमकां हर एकलें हें लागू मुस्तुपटी हांव आनी तूं मुस्तू संगती म्हाका आनी तुका गुत्त आसात. इतल्यो आमकां संगती गुत्त आसात की कोणायक आमचें इतलें गुत्तू ना. तरी पूण जिवितांत रिजल्ट ना. ताका जाय आसचें जाल्यार म्हणटा ताका जाय आसचें जाल्यार फलितांश ना. आतां इकॉनॉमिक्स आर्थीक परिस्थिती विशयी जायतलें शिकोवन जायतलें जाणांक भुरग्यांक शिकोवन आनी ते भुरगे व्हडल्या व्हडल्या टॉप पोस्टार पावल्या रे. जर तर एक व्यक्ती दुबळो रावत जाल्यार खंयसर कारण गे म्हणलें सवाल. जर तर हांव आनी तूं साबार संगती व्हडल्यो व्हडल्यो पुरा संगती उलोवन आसा तरी पूण आमचे फलितांश शुन्य तर खंयसर आसा गे म्हणलें सवाल.
मुस्तुबुटी हर एका मनशाच्या जिवितांत हे घडटा मोगाचें न्हू मुस्तुबुटीन घडटा इन्वेस्टमेंट कशें करीचें म्हणून जायते जाण आमकां यूट्यूबार सांगतात पूण ते तांचे इन्वेस्टमेंटांत ते टोटल फेलियर आनी कितें करूचें अशें करीचें तशें करीचें म्हणून जाय तितलें सांगतात पूण कित्या खातीर ते फेल जातात म्हळ्यार उडास दवरूंक जाय आमचें कितें चिंतपा सकत आसा आमची कितें मनोस्थिती आसा आमची कितें फातयणी आसा ती भितर तावन आमकां परिवर्तन करूंक शकना भायर तावन आमी सांगूंक शकल्या पूण आमच्या भितर तावन आमकां परिवर्तन करूंक शकना आनी त्या देखून पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा कोरिंथीकांक बरयलें दुसऱ्या पत्रांत 10 अध्याय 4 वाक्य आमच्या झुजाची हातेरां रक्त मांसाची न्ही बगार दैवीक सकत आसून कोटी वा बुरुजां नाश करूंक शकतात तसलीं सगळीं वितर्कां आमी नाश करून उडयता हे अर्थ बऱ्या तरान करीत जाय आमी आमच्या झुजाची हातेरां रक्त मांसाची न्ही म्हळ्यार जें कितें आमी आमचे कडेन आयुधां आसात त्या ह्या संवसारीक वस्तू बरी तलवार सुरी दोण्णो कोयती बॉम्ब या पिस्तूल न्ही जावंक पुरो पूण आमचे कडेन आसचें न्ही हातेरां कहलीं आमचे कडेन आसचीं हातेरां दैवीक सक्तेची कहली ती दैवीक सकत उदाहरण दिता एका भुरग्याक सांगतात पुता सोरून वचो बरें न्ही आनी ताका त्या पुताक बरें करून वाडयतात आवय बापूय आनी ताज्या मोतीन तें चिंता गुत्ता आसा हें सोरचें बरें न्ही म्हणून जाल्यार तो व्यक्ती टॉप नंबर 1 सोर जाता कित्याक म्हळ्यार त्या भुरग्याच्या मोतीन गेला सोरल्यार सुलभान पयशे येतात आमकां आरामेचें जिवन जियेत म्हणून आतां थंयसर पळया आजचें तें आसचें स्ट्रॉंग होल्ड या ताजें तें आसचें खोटें या बुरूज केलें म्हळ्यार त्या भुरग्या तें ताजें तें आसची फातयणी ताजें तें आसची मनोस्थिती ताजें तें असो विश्वास कितें म्हळ्यार हांवें सोरल्यार हांवें लुटल्यार हांवें बरें जिवन जियेता म्हणली ती ताजें तें आसची फातयणी हांगा कितें देवाचें उतार सांगता या कितें आवय बापायन ताका सांगलां तें ताका जाणा आसा जाल्यार ह्या ताजे फातयणी इतल्या वयर आनी घट आसा की हें ताचें कितें सांगलां तें ताजे वयर जिखूंक शकना कित्याक ह्या मनशाची मनोस्थिती ह्या मनशाचें चिंतप आनी विश्वास हांव सोरल्यार लुटल्यार उसल्या पावंडाक पावता म्हणून तशेंच आमच्या जिवितांत मुस्तुबुटी ह्या संवसारीक चिंतपां इतलें बळिश्ट आसात की ह्या दैवीक चिंतप आमकां गुत्त आसल्यार ताजे वयर जैते येवन जावंक शकना मनीस ताका दैवीक वांजेलाचें सतांक गुत्त आसात वांजेलाच्या विशयेन गुत्त आसा देवाचें उथारी सत कितें गुत्त आसा तरी पूण ताजी मानसीक स्थिती अशी आसा की त्या मानसीक स्थिती ह्या ताज्या फातयणी ह्या ताणें करची आसा की ताका तें ताजे वयर ताका काले म्हणटात बळवंत तरान ताका कंट्रोल करनासा चिंते ल्हानशें उदाहरण दिता वांजेलान सांगलां तुवें दान धर्म केल्यार तुका मुस्त वांट्यांनी फाटी येता म्हणून लौकीक तरान मनीस एकलो चिंता हांवें दान धर्म दिलें जाल्यार म्हजे आसले पयशे उणे जातात हांव म्हणे दान धर्म दिवचो ना ज्या मनशाच्या तकलेंत असलें चिंताप रिगलां तो दान धर्म करूंक वचना कित्याक दान धर्म करना पयशे दिल्ल्या कडले हांव लॉस जाता म्हणलें त्या खातीर त्या चिंतपान बरलो व्यक्ती तुवें कितलें तुजें स्वताचे विशय आसल्यार तें ताका ओवर पावर करूंक शकना ताज्या त्या चिंतपा वयर करूंक शकना त्या देखून आज सबार मनीस दुबळीकायेंच कश्टांनी नश्टांनी आज सबार मनीस सोलवणेंत सबार मनीस कश्टांत सबार मनीस विविध संकश्टांनी आसा जाल्यार तांचे ते आसची एक मानसीक स्थिती हांवें सांगलें 3 संगती मानसीक स्थिती फातयणी आमचे थंय आसची आनी आमची चिंतना ती जावन आसत बळिश्ट आयस्कांता बरी
एट्रॅक्टिव्ह ताजे भितर एनर्जी आसा. म्हज्या भितर असते चिंतपाच्या सक्तेक ताका सकत आसा आनी त्या खातीर जर तर म्हजी चिंतपाची सकत म्हजे भितर आसची फ्रेंडली जाल्यार म्हाका हर एका मनशा कडेन हांव फ्रेंडली जावन आसता. ऑटोमॅटीक जावन म्हाका मनीस एट्रॅक्शन जातात. कित्याक म्हळ्यार म्हजे भितर आसची चिंतपाची सकत ती इतली पावरफूल की त्या सक्तेनच ते पुरो मनीस म्हाका फ्रेंड्स जातात. म्हजे थंय आसची मानसीक स्थिती या म्हजें चिंताप या म्हजें बोगणां नकारात्मक आसतना म्हज्या बोवारी असले पुरो म्हाका दुस्मान जातात. आमच्या बोवारी असचे मनीस आमच्या बोवारी असच्यो संगती सगळ्यांक एकच. म्हाका एकच, तुका एकच, प्रायम मिनिस्टराक एकच, चीफ मिनिस्टराक एक, सगळ्यांक एकच. व्यत्यास कितें म्हळ्यार ताचे भितर आसची सकत ती एट्रॅक्शन करता या डिस्ट्रॅक्शन करून पयस करता. आमचे चिंताप या आमची मानसीक स्थिती या आमचे विश्वास आमचे बोगणां ती आमच्या बोवरी असच्यो संगती त्यो आकर्शीत करतात या त्यो पयस करतात. त्या देखून थोड्या मनशांक कशें कशें गेल्यार ग्रेसकाय जाता. कित्याक म्हळ्यार ताचे भितर आसची ती मानसीक स्थिती, ताचे भितर असो विश्वासान ताचे भितर चिंतचें ते पॉझिटीव एनर्जी ताका ते फायनान्शियल थिंग्स ऑटोमॅटीक जावन एट्रॅक्शन जातात. आनी तो घडे त्या व्यक्तींक हाताक पयशे येतात पूण लागीं दवरूंक मेळनात. संगती दोगांयक एकच, सगळ्यांक आसच्यो एकच, सगळ्यांक आसचे अवकाश एकच. खंयसर गी आमचे भितर जर तर सत जाणां आसा आमी पूण ते सत प्रॅक्टिकल तरान विश्वास ना जाल्यार या ते आमचे भितर सत पावरार ते भितर बसोना जाल्यार आमचे ते मानसीक स्थिती सोमाना जाल्यार ते आमकां कितेंच करूंक शकना. वांजेलांत एक उदाहरण आसा. वांजेलांत पळया एक उदाहरण हाका. थंयसर आमी पळयता जोबाच्या पुस्तकांत 3रे अध्यायान 25वें वाक्य अशें म्हणटा, जें हांव भियेतां तें म्हाका घडटा, जें म्हाका आकांतान भरता तें म्हजेर येता. आतां पळया कित्या खातीर ताच्या जिवितांत तें घडटा म्हळ्यार ताचे भितर तें एका तराचें भें आसा तेंच ताच्या जिवितांत एट्रॅक्शन करता. ताका ते ओडणी ती सकत ते पयले ओडटात आनी तत्सपणान वचून पडटा, तत्स संगतीन वचून पडटा. जर तर एकलो टेररिस्ट आमी पळोवंक पडो ती कितें करतात म्हळ्यार तांणी सगळें भें उठोवचें. फस्टाक त्या एरियाक वचून भें उठोवचें. भें उठयल्ल्या वरवीं इतले भियेतात गे मनीस तो टेररिस्ट एकलो हांगासर 1000 आसल्यार सगळे घरा भितर बसतात. जर तर त्या लोकांच्या मोतीन भें नातिल्लें जाल्यार तो एकलो येताना आनी ते 100 जाण वचून ताका पिटो करूंक शकतात. पूण कितें व्यत्यास म्हळ्यार तो टेररिस्ट कितें करता आपणाच्या विशयान पयलें त्या एरियान सगळ्या जाग्यार बेश्टावण्याचें वातावरण घालता आनी हो लोक त्या संगतींत ऑलरेडी तो भियोन आसता. तो भियेल्ल्या वरवीं तो लोक ह्या टेररिस्टाक थंयसर येवंक सुलाभ जाता. कित्याक तो येताना कोणी मुखार रावनात, पयलें ते बेर येवन गेला. त्या देखून तो ताजे किंचें एकलोच येवन या दोग येवन तांकां खाल जायचे पुरा कामाक घालूंक शकतात. हांव कितें सांगता म्हळ्यार मनशाची मनोस्थिती, मानसीक स्थिती आमकां ग्रेसकाय हाडूंक शकतात, दुबळीकाय हाडूंक शकतात, आशिर्वाद हाडूंक शकतात, शिराप हाडूंक शकतात, या आमकां कश्ट हाडूंक शकतात, या आमकां संतोश हाडूंक शकतात, या बेजार हाडूंक शकतात. सगळें आमच्या बोवारी आसचें. सर्वेस्परचें सत हांवें कितले भितर म्हज्या थंय रोंब येयलांगे म्हणलें. म्हज्या चिंतनांनी, म्हज्या बोगणांनी, म्हज्या मानसीक स्थितीन आनी म्हज्या विश्वासान कशें हांवें केलां म्हणल्यार आसचें. सर्वेस्पराचें उतार हांव जाणा पूण ताजेकी वर्त्या रितीर म्हजें तें आसचें. नकारात्मक या उरल्यो संगत्यो, संवसारीक संगत्यो इतल्यो बळिश्ट आसात की त्या म्हज्या ह्या चिंतपाचेर त्यो चड पावरफूल जाल्ल्यान म्हाका कांय करूंक शक्य जावंक साध्य आसना. आनी त्या देखून म्हाका मनीस सलवाता. आमी सुरूच्या ग्रंथांत उत्पत्ती ग्रंथांत पळयता 11व्या अध्यायांत थंयसर बुरूज बांदूंक गेल्ले व्यक्ती
ताणें एक्चुअली बुरूज बांदूं ना चिंतलें मात्र 11 अध्याय 4 आनी 5 वाक्य म्हणटा आनी उपरांत ते म्हणाले ये आमी एक शहर आनी सर्गाक तेंकता तितलो उंच बुरूज बांदया अशें आमी एक व्हड नांव जोडटले हांव आनी सगळे पृथ्वीर शिंपडून वेचेन हांव तेन्ना सर्वेस्वर मनशा पोतांनी बांदलें शहर आनी बुरूज पळोवन जगत ते सकला देवलो एक्चुअली बुरूज बांदून जावना चिंतलें मात्र पूण सृश्टी जावन जाली आज हांवें आनी तुवें खंयसर गी मोगाचें न्हू हांवें आनी तुवें खंयसर गी उजवाड जावंक जाय जाल्यार यशस्वी जिवन जियेचें जाल्यार म्हाका आनी तुका पयलें कितें जाय सुटक्या सोम्या जेसूची सुटका गरज सर तरेच्या बियांतावन सुटका सर तराच्या खाऊ जेणीतावन सुटका सर तरेच्या अज्ञानांतावन सुटका सर तरेच्या वायटांतावन सुटका दोळ्यांक दिसान ते मुस्तुदानाक आमकां कितलेंगे बें आसा आनी त्या देखून आमी 8 वरां कोणी भायर येना घरांत आनी सोर बरें आराम सगळें इताल भोंवून येता कित्याक म्हणून आमकां बें ऑलरेडी रिगलां जरलो आयल्यार आमकां बें दिसता कित्याक आमचें बें रिगलां देखून जरलो आरामेर सगळ्या घरा भोंवता त्याच प्रमाणे मनशाच्या जिवितांत आमी खेदाळा पर्यंत आमचे भितर मानसीक स्थिती विश्वास द फेथ आनीक चिंता पॉझिटिव्ह नेचरार म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे नांगी खेदाळा म्हणसर आमकां जिवितांत यशस्वी जावंक कश्ट जाता खेदाळा आमच्या बोवारी आसच्यो सबार बऱ्यो संगत्यो त्यो एट्रॅक्शन करूंक मुजे थंय बरें चिंता मानसीक थंयसर परिवर्तन जावन बरें सकारात्मक बोगणा विश्वास आसा की हर एक आमकां बरेंच घडटा त्या देखून तुमी पळया खंयच्या एका आर्थीक परिस्थिती वेळार थोडे पयशे थोडे कडेन जायते कडेन बरे पयशे येतात थोडे कडेन दुबळे जातात थोडे कडेन उलया सगळे वेळार नकारात्मक तशें खंय न्हय अशें खंय न्हय खंयसर उलया आतां कांय मार्केट बारी डावन खंय न्हय भार हें खंय न्हय म्हणून बँकांत पळयल्यार फुल्ल सगळ्यांचे पयशे भरल्यात हॉटलांनी गेल्यार पुरां हॉटलांनी फुल्ल आसात उलोवचें नेगेटीव आमचें चिंता नेगेटीव जावन आमकां खंयचेंय करूंक शकना त्या देखून मोगाचें न्हू आयच्या दिसा वेळ जावन आयलो त्या देखून हांव कन्क्लुजन करूंक आशेतां आयच्या दिसा आमी एक दृढ निर्धार घे जाय म्हज्या जिवितांत हांव एक जैत्यवंत व्यक्ती जाता आनी म्हजें जैत इतलें वयर जाता की हांव एक दिवटवण वयर एक समाजांत परजळसो ह्या परजळचें व्यक्ती जाता आनी ह्या मुखांतर हांवें करचीं तीं बऱ्या कामांनी जायत्या लोकांक बरेंपण जावन सो लोक सर्वेस्परा देवाक ताका महिमा दिवंक सकोंक जाय तर आमची चिंतपां सकारात्मक जावं दीत आमचो विश्वास दृढ रावून दीत आमची मानसीक स्थिती घट आसूं दी आनी आमची बोगणां सकारात्मक जावं दी आनी ह्या मुखांतर आमचे भितर आमचें परिवर्तन प्रारंभ जावं दी आनी हें परिवर्तन मुखल्या दिसांनी आज तुमची परिस्थिती खंयच्या रितीर आसूंक पुरो मोगाचें न्हू खंयच्या रितीर आसूंक पुरो दुबळीं जावंक पुरो कश्ट जावंक पुरो पिडा आसूंक पुरो वायट आसूंक पुरो जाय तितलें काले म्हणटात नांवपाड आसूंक पुरो खालेंय आसूंक पुरो पूण आज एक दृढ निर्धार घेया हांव समाजांत उजवाड जातलो सत हांव जाणा जातलो आनी तें सत म्हज्या जिवितांत तें आटापून म्हज्या चिंतना बोगडांनी आटापून म्हजे भितर हांव सकारात्मक चिंता करन आकर्शीत करन म्हज्या बोवारी आसच्यो सकारात्मक कितें शक्त्यो आसात त्यो पुरा म्हाका सकारात्मक तरान घेवन ह्या जिवितांत एक जैताचें जिवीत जियेतलो म्हणल्यार ह्या जियेतलीं म्हूण एक विश्वास दवरून आतां मुखल्या मागण्या वेळार आमकांच आमी समर्पण सक्रामेंता मुखार मागया सोमिया तुवें सांगलें तुजें म्हाका एक उजवाड जावंक दिवटण वयलो म्हाका दिवटण वयलो उजवाड कर सोमिया म्हाका एक जैत्यवंत जिवीत दी सोमिया म्हणून सर्वेस्परा लागीं मागया आमेन. सर्गींच्या बापा आमकांच आमी तुज्या हातांत समर्पण करता हांव पयल्यान पयलें आमचें थंय आसचें नकारात्मक चिंताप काडना हर एका संगतीन सकारात्मक तरान चिंतूंक करपा फावो कर प्रत्येक जावन तुज्या उतरां थंय आसची ती सकारात्मक सकत आमी स्विकार करूंक तुजें उतार वाचता आसतना
त्या उतरांत आसची सकत आमी स्वीकार करूंक जाय असची कृपा आमकां लाभय. आनी त्या तुज्या वागदाना मुखांतर आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमकां येवच्या सर्व समस्या वयर जैत व्हरूंक त्या उतरां मुखांतर आमकां हरी एकल्याक बोळ लाभय म्हण मागता. आमेन. मोगाळा सुमया समर्पण करता. आमच्या बवऱ्याच्या हरी एका पिडेस्ताक तुज्या हातांत. आस्पत्र्यांनी चिकित्सा घेवच्यांक वखदां मारिफात गुण जायनासतना कश्टांच्या हरी एकल्याक तुज्या हातांत समर्पण करना. मोगाळा सुमया तुजी गुण करची सकत देवून तांकां बऱ्या भलायकेचें देणें फावो कर म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया हाला बशरे रे 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 हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाळा सुमया समर्पण करता आमची दियेसीज. ह्या दियेसीजेंत हरी एकल्या थंय पवित्र आत्म्याचें संचलन आसा कर सुमया. पवित्र आत्म्याचें बोळ हरी एकल्या थंय वाडय सुमया. भावार्थ वाडय आनी आमच्या घरांनी आमी हरी एकल्यांनी आत्म्याच्या सक्तेन तुजे थंय आत्मीक संबंध दवरूंक कृपा फावो कर म्हण मागता. मोगाळा सुमया समर्पण करता आमचो देश आनी राज्य. हांगासर बऱ्या मुखेल्यांद्वारे तुजो पाटलाव करूंक कोणाय तावन खंयच्याय व्यक्तीक अडखळ उदेनातल्या बरें सोम्या हरी एक सन्निवेश तूं मारपाट कर म्हण मागता. समर्पण करता सोम्या आमच्या भुरग्यांक. आतां पावशिल्ल्या दिसांनी इस्कोलाक वेता आसतना पाटी येता आसतना तांकां रक्षण लाभय. हरी एका घडये तांची तूं जतन घे. बरें शिकप शिकता आसतना तुजी जाणवाय तांणी स्वीकार करूंक जाय असची कृपाय तांकां लाभय म्हण मागता. मोगाळा सुमया समर्पण करता हरी एका काजारी जोड्याक तुज्या हातांत. तुवें आशिर्वादीत केल्लो बेस तांणी बऱ्या तरेन एकामेकाक समजून काणगेन जियोंक आनी तांच्या कुटुंबांनी आशिल्ल्या भुरग्यांक तुजे विशयान शिकोवन दिवन भावार्थान वाडोवंक हरी एका पेरंट्सांक कृपा लाभय म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया हरे बशे करे बरा बरा बाप. हालेलुया 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 लामा शेकरा बरा बरा बाप. हालेलुया लामा शेरे रे 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 हालेलुया 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 गावया आमी गीत सम्याक अर्गां दिवन संगत सजमासत मागून पान संको 28. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ಕಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ಕಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. Alleluia, 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 alleluia. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು.
ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. तुका समय होगा, तुका समय. सर्गेंच्या बापा, तुझी दैविक सत्तेन आमचे आत्मिक दोळे उगड आणि तुझी महिमा पळोवंक कृपा फावो कर. शाबारे बाय थिला माशररा एकल्याच्या काळजांत विशेष तराची कंत आसा सोमी म्हणटा. तुझे सांगता हांव आसा आनी तुका हांव धैर्य दिता. तुज्या खंतीत हांव तुका सुटका लाभयता म्हणटा. आलाबा शेखर बारी बाबा शबन दोलोली शिखरई आलाली लिलाला शबरा बरा 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 बा होली आत्मा ब्लेशरा 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 mighty holy fire etrambarish kalai aratriya mashaka tilama shere di 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 aritrama shere di 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 hallelujah. जो कोण जाणवा एक मागोन आसा ताका जाणवायन भरता, दैविक जाणवायन भरता म्हणटा. आलबा शेखरमा थिलमा शेरी दिदुलाला शे थलाला मैशेया आली काक्षमानी तुर शरतिरनानी निशु एला माशेत कला शररारा. Hallelujah, hallelujah. Blessera, 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 blessera. Alama shararara. Kamant Salvani loss. बगच्या व्यक्तीक सोमी आशीर्वाद सेता म्हण बसायता. आलाबा शररारा शिबाताला मा शिखला थलामा शररारा शिरखबा शिरेरारा हिलमा शररारा. होली आत्मा हिलरा हिलरा हिलरा. पवित्र आत्म्या गुण कर तुझ्या आत्म्याच्या सक्तेन. आराबा शारा बाबा पिडेस्ता खातीर मागोन आसच्या हर एका व्यक्तीक सोम्या जो कोण पिडेस्तांक समर्पण करून मागतात ह्या घडये तुझी होली हिलिंग पॉवर या घडये तांचेर देवय म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया. हिला बाबा हिलरा हिलरा. होली आत्मा हिलरा बा ब्लेशरा ब्लेशरा हिलमा हिलरा हिला हिला हिलरा हिलरा हिलरा. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು. ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. जेजूच्या हजरपण या घडी आमच्या मध्ये आम्ही बघूया. दोळे आमचे दंपया, हात आमचे उक्ते दवरया. समयाचे हजरपण आम्ही बघता असताना या घडये आमच्या जिवितांत असचे हर एक दुःख बेजाराय समयाच्या हाती या घडये दिवया. आमचे जीवित समयाक या घडये समर्पण करया. आमच्या मतींत असची चिंतना, आमच्या काळजांत असची बे नाना रितीचे आकांत, अडचणी, बेजाराय सगळे समया या घडये तुझ्या पांयांतळे आम्ही समर्पण करता. हे समर्पण समया आमकां हर एकल्याक तुझ्या बेसावांनी भरलेले जावं दी. या समर्पणांत समया आमी आशेतांव ती समाधान दोसकाय आमकां हर एकल्यांक फावो जावं दी म्हूण समया ह्या घडये आमी मागता. कशें मरी
तुझ्या पांयांतळी बसली, तुका तिने ऐकल्लें आनी आमरी फात तिने बरो वांटो विंसून काडला म्हणलें उतरां तुवें तिच्या खातीर उसारलीं. सोम्या ह्या घडये तुजे मुखार दिंब्यानी आमी आसची त्याच रितीच्या समर्पणांत बागीत हांव जावंक आशेतां. आमचें जिवीत, आमची कूड, आमची अस्कतकाय, आमची पिडा शिडा, आमचे सगळे आटेविटे, आमच्या कांदार आसचे बरादी कुरीस, आमच्या काळजांत आसचे आकांत निबे, आमच्या मतींत आसची सर्व नकारात्मक चिंतना सोम्या तुज्या घडये तुज्या लागीं ह्या घडये समर्पण करता आनी तुजो सांगात आनी स इश्टगात आनी कुमोग ह्या घडये आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी आशेता. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. सोम्या आमी ह्या घडये विशेष करून तुझे संगत आमी आशेतांव, तुझे संगतपण आमी आशेतांव पिडेस्त भाव भयणी खातीर. मगळा जेजू ह्या दिसांनी नाना रितीच्या पिडेक वळख जावन जायतो लोक कश्टून आसा. विशेष करून डेंग्यू मलेरिया तापान जायतो लोक कश्टून आसा. सांगतास कॅन्सर म्हणली मारेकार पिडे वरवीं जायतो लोक कंगल जाला, सोम्या निराशी जाला. सांगतास नाना रितीच्या पिडेक कश्टाण्याक वंदोवन मगळा जेजू तुजो सांगात जायतीं जाणां सोदून आसात, जायतीं जाणां तुजी कुमोक आशेवन आसात. जायत्या लोकांनी ह्या आमच्या पंगडा लागीं तांच्यो विनवण्यो विनंत्यो सांगलेल्यो आसात. मगळा जेजू ह्या घडये सोम्या आमी सर्वां तुज्या पांयांतळी बसलेलीं दिंब्यांनी आसलेलीं सोम्या विशेष सांगात तुजो आशेतांव. त्या पिडेस्त कुडींक सोम्या तुजें स्पर्श तूं दी, त्या पिडेस्त कुडींक सोम्या तुजो सुशेग तूं दी. सोम्या तांकां गुण कर, सोम्या तांकां विशेष करून तुजो आशिर्वाद दी. तांच्या अस्कुडीच्या अस्कतकायेंतून सोम्या तांकां राखून व्हर. प्रत्येक करून सोम्या नाना रितीच्या तापांनी निधोन आसच्या आस्पत्र्यांत, निधोन आसच्या घरांनी कश्टून आसच्या हर एका भाव भयणींक, पिडेस्तांक, धार्मिकांक, याजकांक सोम्या तुज्या पांयांतळी समर्पण करता आसतना सोम्या हर एका बऱ्या भलायकेन राखून आसच्या हर एका व्यक्तीक सोम्या तुजें संगतपण, तुजी कुमोक, तुजें स्पर्श दी म्हूण सोम्या ह्या घडये विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता. आपण जेजू म्हाका आपो अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं नेला. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. सोम्या आमी मागता आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां बाळां खातीर, आमच्या युवा जाणां खातीर. मगळा जेजू ल्हान भुरग्यांनी तांचें वर्साचें शैक्षणीक जिवीत तांचें वावर आरंभ केला. मगळा जेजू हे आमच्या भुरग्यांक तुज्या पांयांतळी समर्पण करता आसतना तांचें शिकपा जिवीत सोम्या तुज्या आशिर्वादांनी तूं बरें शिकप तांणी जोडूंक बऱ्या पावंडाक तांणी पावोंक सोम्या आशिर्वादीत कर. तांच्या दिसपट्ट्या जिवितांत विशेष करून तांणी पैन करतना, चलोवन वेताना, इस्कॉलांत शिकतना, खेळटाना सोम्या तांकां तूं सांगात दी. तांकां कितेंच अवघड घडना अशें सांबाळन व्हर. विशेष करून सोम्या सर्व युवा जाणां खातीर आमी प्रत्येक करून मागता. प्रत्येक करून ह्या दिसांनी युवा जाणां नाना रितीच्या ओडण्याक बली जावन तुजे तावन पयस गेल्यान, कुटुंब संबंद तावन पयस गेल्यान, असल्या पयस आसच्या सर्व युवा जाणांक सोम्या तूं फाटी हाड. तांच्या काळजांत बावडताचें बी तूं घाल. तांकां बरवशान भरलेले व्यक्ती तूं कर. नाना रितीच्या वंदवण्याक व्यासनाक बली जाल्ल्या हर एका युवा जाणांक सोम्या तुज्या पांयांतळी समर्पण करता आसतना तांकां तुज्या विशेष सक्तेन भर. तांच्या त्या सर्व रितीच्या व्यासनांतावन तांणी पयस येवच्याक बरे भलायकेचें जिवीत, समाधानाचें जिवीत, बऱ्या फुडारतेशीन तांणी मेटां काडच्याक सोम्या तांकां तुज्या सक्तेन आशिर्वादांनी बर म्हणून ह्या घडये सोम्या तुजो आदार आमी आशेतांव.
पे तुका दिसताना कंत तुका भोगताना पे तुका दिसताना कंत तुका भोगताना एक सुरो आसून कोणूच नसताना सर्वांनी साळना म्हूण उदास जाताना केदीस संसोना हांव केदीस संसोना. आमच्यो इतर वैयक्तीक गरजो समया मुखार आमी हाडया मोगाच्या इश्टानो. जंय खंय आमी आसां ह्या रथांत आमी भाग घेवन आसां. आमी सगळे आमच्यो काळजाचे अत्रेक समया मुखार आमी दवरया. आमचे वैयक्तीक कितें गरज आसात, आकांक्षा आसात, आमचे तेसांव आसात, कोणा खातीर आमी मागून आसां, खंयच्या गरजां खातीर आमी मागून आसां, ते सगळे मौनपणी समया मुखार ह्या घडये समर्पण करया. आमचो मोग करचो सोमी आमकां सांबाळ वरचो सोमी आमचो करो गवळी आमकां खंडीत आदार दिता, बेसांव दिता. ह्या घडये त्याच बगणांनी सोम्याची बेसांवां घेवंक आमकां आमी आयतीं करया. इथ्या बोडा Sacramenta Sestang naman kuluya Purvila karupa modla Novioriti adarya Salvon vicha astat vishvyam Mavarta chembal divya Tășim Bapa, tășim Suta, Ulasani stutizau, Pălvi महिमा सस्ता, Eka starian hăsitau, Tuca dogancia spirita, Sama samina vartau. Amen. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो चेत आनी रास करताय ससनाच्या सासनाक. आमेन.